2014 28 जुलै पर्यंत LKS इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, मिसेस LKS इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हांकां GSIDC कडल्यान 2.89 crores पैसे दिल्ले गेल्ले आसा. इमॅजिन पेनजीम ह्या कॉन्सेप्टा खातीर प्लॅन हांच्यानी सबमीट केल्या नंतर LKS इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडान 1016 पानांचो रिपोर्ट सबमीट केल्लो. ताज्या नंतर GIDCचे कांयच हाजेर पत्तो ना. आतां स्मार्ट सिटीच्या नांवान नवी कन्सल्टन्सी हाडप आनी परत ताजेर पयशे करप GSIDCचो हेतू जावन आसा. स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्टा खातीर जे 100 crores लागतात हाजे 60% म्हळ्यार 60 कोटी केंद्र सरकार दिता वर्साक. 20 crores has to be put in by CCP. 20 crores has to be put in by the state government. CCP 20 कोटी खंयच्यान हाडटले हो पयलो प्रश्न चिन्ह आसा. बाब मनोहर पर्रीकरान 2013 बजेटा वेळार सांगिल्लें की 50 कोटी आपूण CCPक दितलो. ताचे 5 रुपया अजून पर्यंत सरकाराक आयिल्ले ना आनी हांगा 20 कोटी सरकारान घालपाची गरज आसा. सो हे पयशे खंयच्यान येतले. इमॅजिन पेनजीम जो प्रोजेक्ट LKS इंडियान प्रायवेटान केल्लो हांच्यांनी तेन्ना लोकांची सजेशन्स मागयल्ले जशे आतां स्मार्ट सिटी खातीर मागयतात. हो रिपोर्ट सबमीट जाल्या नंतर हाजेर कांयच मुखार जाल्लें ना. हाजेर एक व्हायट पेपर सरकारान काडचो. इमॅजिन पेनजीम जे ऑलरेडी पयशे फारीक जाल्यात हाजेर सरकारान व्हायट पेपर ताबडतोब काडपाची गरज आसा. हे पयशे 2.89 crores हाजे कितें जाले हे खंयचेच पणजेकारांक किंवा खंयच्याच गोंयकारांक आमकां खबर ना. प्रत्येक कन्सल्टन्सी GSIDCक दिवप. वी वॉन्ट टू नो हू इज सो एक्सपर्ट इन द GSIDC who is doing all these consultancy approach and projects. CCPचे जे कॉर्पोरेटर आसात हांकां पयलीं स्मार्ट सिटीचे डेफिनेशन खबर आसा काय ना हे तांच्यांनी सांगपाची गरज आसा.